इंडिया अलायन्साची मंगळारा फोंड्या जाहीर सभा जावपाची आसा। ह्या फावट मतदार भाजपाक विरोधक म्हणून बसयतले जाल्यार इंडिया अलायन्साक लोकसभा वेंचणुकेत वेंचून दितले असो विश्वास ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे तशेंच हेर मानेस्तांनी व्यक्त केला। लोकसभा तिगोवपाक इंडिया अलायन्साच्या उमेदवारांक वेंचून दियात असो उलो ह्या वेळार इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी गोंयच्या मतदारांक मारला। जर आमची डेमोक्रेसी आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार डेमोक्रेसीन विरोधक हो महत्वाचो आसता। कारण जर सत्ताधारी पक्ष कितेंय जर चुको करता जाल्यार विरोधकान त्यो चुको ताच्या नजरे मुखार हाडपा जाय आनी कितें चुकता जाल्यार ते सुदारपा जाय। आमकां खात्री आसा की ह्या फावट इंडिया अलायन्साची सरकार आमी देशान घडयतले आनी आमी बीजेपीक बरे विरोधक म्हणून वागयतले हें बीन आमकां खबर आसा। फाल्यां तुमी फोंडेच्या सगळ्या मतदारांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आणि जी एक फटींगपणाची आज पसरता पळय भाजप ते भाजपाच्या विरोधान फाल्यां आवाज उठोवपाची एक गरज आसा। आमच्या कॅन्डिडेट कॅप्टन विरियाटो खूब पद्दतीन टार्गेट करता, कितें ताचें उलोवप आसा हें ट्विस्ट करता आनी ट्विस्ट करून एक खंय तरी एक वातावरण बिगडपाचें यत्न हांचे कडल्यान चल्ला। हे चल्ला इतक्यात लागून की तांकां इंडिया अलायन्साची ताकद पळोवन जे एकजूट जाल्या ते पळोवन तेंच्या मनात प्रचंड भंय निर्माण जाला। तांकां दिसपाक लागला की गोंयचे हे दोन्ही उत्तर गोंय लोकसभा आनी दक्षिण लोकसभा हे दोन्ही सीट तांचे कडल्यान गेल्या हे तांकां आतां सर्वेंतल्यान आनी तांच्या कार्यकर्त्यां मार्फत सुद्दां तांकां समजुपाक लागला। तेंचेच कार्यकर्ते तांकां सांगपाक लागले की हे दोन्ही सीट हे भाजपा हरता आनी हांगा दोन्ही कडेन इंडिया अलायन्साचो उमेदवार जिखून येता।